just once again want to appeal to the people of Panjim to vote for the candidates that they believe to be the best. Panel has been will be any impact? No, see, nothing. I want to wish them the best of luck and everything also. They also have good candidates on their side. We have very good candidates on their side. So I will not say anything about them. May the best man win also. Although people will vote for what who they feel is right. भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा ह्या म्युन्सिपालिटीन निर्विवाद 30 सीट दिवचे अशें हांव विनंती करता. 5 वर्सान रोहित मनसरान एक मेयर म्हणून बरें काम केल्लें आसा. तेच आमी डेव्हलपमेंट लोकां फुड्यान घेवन वचून जे पणजेन डेव्हलपमेंट जाला जरी मातशें स्लो जालें पूण आज तुमी पळयत जाल्यार पणजेन जे सगळें चारूय तरेन एक जे बरें डेव्हलपमेंट जाला तेजेरूच आमी डेव्हलपमेंटाचेरूच आमी लोकां कडेन मतां मागूंक वतले आनी आमकां खात्री आसा की सगळे जाण आमचे तिसूय उमेदवार सादे बहुमत न्ही प्रचंड बहुमतान आमचे पॅनल सगळे निवडून येतले. सिद्धार्थ बाबान सांगलां तशेंच रोहित बाबान सांगलां तशेंच आमी सगळे आमचे जे पॅनल बॅलन्सिंग आसा ओल्ड न्यू फेसीस सगळे आसा एक सगळे मेयरूय आसा सगळे जाण खुबशे जाण 500 जाण आमी एक मेयर आसा आनी प्रत्येकाचो आशिर्वाद घेवन देवाचो आशिर्वाद देवीचो आशिर्वाद घेवन प्रत्येकाचो आशिर्वाद घेवन आमी हे पॅनल जिखपा खातीर फुडें सरले. पार्टीच्या लिडरशिपीन सांगलां की भाजीकार हाजो काँग्रेसीन प्रवेश आसा. इतकेंच म्हाका सांगलां की पार्टी आमची मजबूत करपाक फोंडेचें काम वाडोवपाक आनी संघटीत करपाक भाजीकार जो दुसऱ्या पक्षान आशिल्लो ताका काँग्रेस पक्षान प्रवेश दिता. सो काल ताजी जी एंट्री दवरल्या तातूंत ब्लॉकाक विश्वासान घेवना अशें तेंच्यांनी मत थंय मांडलेलें आनी थंय आमचे अध्यक्ष आशिल्ले अमित पाटकर ताणें सांगलें की आपूण 2 दिसान येवन मेळटा आनी ब्लॉका कडेन मेटर डिस्कस करता. जेन्ना आतां चेतन भाटेकाराचो जेन्ना भितर प्रवेश जातलो काँग्रेसीन तेन्ना तुमची कितें भुमिका आसतली? हांवें म्हाजी भुमिका स्पश्टपणे आमच्या काँग्रेसच्या लिडरा मुखार मांडिल्ली आसा. हांव ताका म्हणजे जो भाजीकार काँग्रेसीन प्रवेश करता तें हांवें वेलकम केलां कित्याक काँग्रेस पार्टी खूब मोठी पार्टी आनी आमी संघटीत रावपाक जाय. काँग्रेस पक्षाचो विस्तार जावपाक जाय. एंट्रीक म्हजें कांय ना पूण फुडलो जो कितें भाग जातलो बायपोल इलेक्शनाचो कॅन्डिडेचर हो भाग म्हाजे कडेन डिस्कस जाल्लो ना. एक वेगळ्या स्टेट ऑफ मायंडान गेल्या. सो आतां तेजो फायदो जातलो लुकसाण जातलो हेजो एसेसमेंट आमच्या पार्टी लिडरशिपान करपाक जाय. हांगा आमी ल्हानपणा पासून मित्र आसा वांगडा खेळटाले बी म्हणून राजकीय आमी मित्र न्ही. राजकीय तागेली आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली म्हजी आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली. तुमी पळयल्या तो मोगो पक्षान आशिल्लो हांव काँग्रेस पक्षान आशिल्लो. सो आयडियोलॉजिकली आमी केन्नाच मॅच जावना दोगूय जाण. पर्सनल लेवलाचेर आमी मित्र आसा. पर्सनल रिलेशन वेगळें आशिल्लें आनी पक्षाचें रिलेशन. आतां तो जर काँग्रेस पक्षान जेन्ना येता तेन्ना आतां तेजी आयडियोलॉजी आमी पयलीं पळोवची पडटली. तेजी आयडियोलॉजी खंयच्या दिशेन आसा. 30, 40, 50, 60 MLD जो बंधारा मिराबाग म्हणटा तो सावड्ड्यान करतात ही एक फीट केस जंय सरकार नाका आसतना डेव्हलपमेंट करता. लोक मागनासतना विकास करूंक वता. डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा जो मॉडल आमी आमच्या मतदारसंघान वापरतात. जंय लोकांक जाय तें करपा खातीर झगडप. हांगा लोकांनी कोणें मागूंकूच ना. हांगाचें उदक काडून ते व्हरतात पंचवाडी म्हैसाळ म्हणटा थंयचे सरपंचाक आदले सरपंचाक जर विचारलें तर तो म्हणटा आमी केन्ना हें उदक मागूंकूच ना म्हणून. सो सरकार आउट ऑफ द वे वचून 400 कोटी रुपया एक प्रोजेक्टाचेर मोडटा. हातून कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट सरकाराक आसा. पायपलायन जर भितर घेतली जाल्यार 400 वर्साचें एंटायर बजेट एक प्रोजेक्टाचेर सरकार मोडटा जो प्रोजेक्ट लोकांक नाका आनी लोकांनी खंयचे मागूंकूच ना. सो ह्या सरकाराक ह्या एसेंब्लीन आमी ह्या इश्यूचेर हो इश्यू आमी काडटले. वी वील एन्श्युअर दॅट नो प्रोजेक्ट इज पुश डावन द थ्रोट्स ऑफ द विलेजीस. ताका जर तें नाका जाल्यार तें जावंक जायना. गांवच्या लोकांक जें कितें जाय तोच प्रोजेक्ट थंयच सरकारान पयशे मोडूंक जाय हें आमचें स्टँड आहा. हांव आयच्या ह्या स्पिरिच्युअल महोत्सवाच्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान तुमचें खूब खूब स्वागत करता. गेली 2 वर्सां कंटिन्युअसली आमी पळयता की गोंयांत टुरिजमाच्या बरोबर स्पिरिच्युअल टुरिजम वाडचें म्हणून ब्रह्मेशानंद स्वामी हांच्यांनी हो स्पिरिच्युअल महोत्सव सुरू केलो आनी ह्या स्पिरिच्युअल महोत्सवाक
गोंय सरकारच्या वतीन पुराय तेंको दिलो. पण हांव एक गजाल मुद्दामून सांगतलो, आमचे धर्म संस्कृती आनी देवळां जर आमी म्हणटा जर उरली कित्याक आसतली, शाबूत कित्याक उरली जर आसत जाल्यार ती फक्त आनी फक्त शिवाजी महाराजां खातीर, संभाजी महाराजां खातीर आज मोठ्या अभिमानात आमी सांगता की हय, सप्तकोटेश्वराचें मंदिर जो पयलो पुनर्निर्माण बांदणी जी कोणी केली आसतली तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजात केली आणि ती बी कराराचेर केली. ज्याच्या वेळार मोठ्या प्रमाणात 1000च्या पेक्षा जास्त देवळां उद्ध्वस्त ह्या गोंयांत जाली आणि ती आन फुडें देवळां उद्ध्वस्त जावची ना म्हणून ह्याच कराराचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा सप्तकोटेश्वराचें मंदिर बांदलें तेन्नाच्यान हांगासले देवळां उद्ध्वस्त जावपाची बंद जाली, तेन्नाच्यान हांगासलो धर्म परिवर्तन जावपाचें बंद जालें. म्हणून तर आमचो धर्म शाबूत उरलो, आमची देवळां शाबूत उरली. आणि म्हणून आज मोठ्या स्वाभिमानात आमी पळयता, मोठ्या अभिमानान गोंयांतल्या प्रत्येक गांवागांवांत फाटल्या 7-7.5 वर्साच्या कार्यकाळात पळयता की वचात थंयसर आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू खूप मोठ्या प्रमाणात उबारता. आणि हे इतक्याच खातीर की छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ही फुडल्या पिळये पर्यंत घेवची, फुडल्या जनरेशन पर्यंत पासोन जावची. कार्यकर्ते आमचे ग्रासरूट वर्कर ऑल्सो has that apprehension. So I have told them that we will have a proper meeting where our CLP leader will be there, our senior vice president, myself will come, and whatever question, whatever queries are there, we will discuss. म्हाका दिसता फोंडेचे तुमी जे विचारले बाय इलेक्शन, वी आर रेडी आणि फोंडेच्या जनतेन डिसायड केल्लें आसा की ह्या फावट बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक ते हरयतले आणि नक्की हांव सांगता की काँग्रेसीचो थंय उमेदवार जिखता. केतन भाटीकाराची एंट्री आसा. तुका हांवें कितें सांगलें की काँग्रेस पार्टी वर्क्स इन अ डेमोक्रेटीक वे. तुका सांगलें की ताणें इंटेन्शन दाखयलां आमकां. वी विल डिस्कस विथ आवर ब्लॉक, आवर डिस्ट्रिक्ट इज देयर, आवर लीडर राजेश इज देयर, वील टेक अजून पर्यंत तुमची तिकेट तशी तिकेट तशी ठीक आहे बीजेपीन सांगली अजून आसा आमी इलेक्शन रेडी. ना ना तू तशें यू कांट से दॅट. कॅन्डिडेट आसा तुमचे कडेन पूण कांयच म्हणटा सध्या. काँग्रेस पार्टीन वी बिल्ड लिडर्स, वी बिल्ड लिडरशीप. फोंड्या तालुक्यानूच आमी कितले काँग्रेस पार्टीन कितले लिडर तयार केले. मुख्यमंत्री सुद्दां जावन गेलो. डोंट से दॅट काँग्रेस पार्टी डजंट हॅव कॅन्डिडेट. केन्ना डिक्लेअर करतले? डिक्लेअर केन्ना करतले? रायट टायमाचेर करूया. जे रुमर्स चाललो आयज जे अशे म्हणजे कोण येता स्पिकर म्हणून, सो ते हेजेर एक मातशें आमचे पार्टी मदीं मातशें हें जालें. पार्टीन जर येता जाल्यार एक ब्लॉकाक आमच्या एक कन्सिडर करचो. पार्टीकाराक घेतला आनी ताका समज टिकेट दिली तुमी काम करतले काय म्हणटा काँग्रेसी बरोबर? अशें अजून कांय जावना न्हू. पार्टीन आमकां ऑलरेडी सांगलां की आमी कितें आसा ते ब्लॉका थ्रू लोकल लिडरशिपाचेर वयतले. सो आमकां पार्टीचेर विश्वास आहा. जे आमचो काम करता तुवें आतां म्हणलें राजेश वेकर ताका टिकेट मेळटली. टिकेट जी बाय इलेक्शनां ती राजेशाकूच मागतले काय कशें कितें काय पार्टी डिसायड करतली? टिकेट आमी राजेशाकूच मागतले कित्याक इतले वर्सां सांबाळून दवरला आनी बाय इलेक्शन. मुरगांवच्या सड्यार MPAच्या जागेंत छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबारला म्हूण बोवाळ जाल्लो. जागा आमची म्हूण MPAन थळार बोर्डूय मारिल्लो, पूण मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शिवप्रेमींनी बोर्ड काडून उडयलो. MPAन विशय हायकोर्टा मेरेन व्हेलो. हायकोर्टान रीट पेटिशन फायल केल्या म्हूण MPAन दक्षिण गोंय कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक, बोगदा पुलीस स्टेशन आनी मुरगांव पालिकेच्या चीफ ऑफिसराक पत्र लेगीत धाडिल्लें. सुनावणी सोमारा दवरिल्ली आसतना आमदार संकल्प आमोणकारा बरोबर थळाव्यांनी शिवाजी पुतळ्याचें आयज उक्तावण केलें. जय शिवाजी. MPA जो जागो आसा तो अनयूज जागो आसा. त्या जाग्याचेर आमकां आमच्या नॅशनल हिरो, मराठा हिरो छत्रपती शिवाजीची जर मूर्ती घालपाक दिना जाल्यार तेंच्यांनी ठरयलें कितें आमी घालून दाखयतले आनी आयज तेंच्यांनी हे स्विकार केलेले आसा आनी ही मूर्ती हांगा घालून दिल्लेली आसा. आयज MPAन कितल्यो कंप्लेंट करूं, कितल्यो FIR लॉन्च करूं, हायकोर्टान वचो, खंयसरूय वचो, पण आमचे शिवप्रेमी केन्नाच फाटी सरपाना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. कला अकादमी अ गट सर्त जाली. निकालूय जाहीर जालो. मात आता एक धक्कोदायक प्रकार उजवाडाक आयला. कला अकादमीच्या कार्यावळ विभागाच्या अधिकाऱ्यान सर्तीचो निकाल फिरोवंक परीक्षकांचेर दबाव घालपाचो यत्न केलो. खंय सुत्रां सांगता ते प्रमाण निकाल बदलूंक खंय अधिकाऱ्यान परीक्षकांक सोऱ्याची बाटली ऑफर दिल्ली. मात तांच्यांनी खंय न्हयकार दिलो.
पूण निकाल बदलचो म्हूण हो हट्टाक पेटलो. उपरांत परीक्षकांक 50,000 रुपया दिवपाचें उतर दिलें. मात परीक्षक खंय पयशांक भुल्ले ना. सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकार म्हणटा प्रकरणा विशीं कांय अधिकृत म्हायती येवंक ना. मात जायत्या जाणांनी खंय निकाल मान्य ना म्हूण खंय बरोवन दिला. आमी हें केल्लें आसा की आमचे जे 2 ऑफिसरांची नांवां तेमी जे हें केल्लीं आसा ताका आमी शोकोस आयज धाडली आसा. कित्याक हरशीं तांकां आमकां आजून तेमी जे हांगा उल्लेख जालो जजियांचो ते आमकां ऑफिशियल अशी कांय धाडली ना. गतिके आमी फक्त पेपराचेर आयज येयला त्या आधाराचेर तांकां आमी हें केल्लें आसा आनी तेंचे क्लॅरिफिकेशन मागलें आसा आमी. कित्याक अश्यो गजाली घडपा जायना. अशें जेन्ना जजीस जे आसता तांकां स्वतंत्र तेंचें एक डिसिजन आसता आनी प्रत्येक आर्टिस्ट जे आसतात प्रत्येक कलाकारान तेमी बरोवन दिल्लें आसता की जे हाजी जजियांचें डिसिजन फायनल डिसिजन ताजेर हें नासता. पूण ताजे उपरांत हें जें आयज कितें आमकां जें आयकूं येयलें म्हणजे पेपरांतलें पयलें आसा हें जर खरें आसत जाल्यार अश्यो गजाली घडपा जायना. हाजेर सखोल चवकशी करपा खातीर आमी करतले म्हणून शोकोस हांवें ऑलरेडी तांकां धाडल्या. मजगती मेळटा ते म्हायती प्रमाण 25 तारखेर खंय हे विशीं बसका जातली. परीक्षक खंय अधिकृत कागाळ करपाचे तयारेक आशिल्ल्याची सुत्रां सांगता. मजगती कलाकारांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्या. आज आतां 50 वर्सां जावन गेली आनी ही स्पर्धा इतली बरी चलता आनी हितून ह्या स्पर्धेंतल्यान अनेक कलाकार गोंयांत घडलेले आसा आनी ती स्पर्धा ही सदांच निकोप आसची फ्री अँड फेर आसची अशी सगळ्यांची अपेक्षा आसता. पूण आतां जर अशे पयशांचे वेव्हार जर जावपाक लागले जावं अशा प्रकारच्यो जर ऑफरी जावपाक लागल्यो जाल्यार ती अत्यंत गंभीर अशी गजाल आसा आनी ती घातक आसा आमच्या रंगभुमी खातीर गोंयच्या. चवकशी जावपाक जाय आनी तितून समजा खरेंच कोणाचो गुन्यांव आसत जाल्यार तांची शिक्षाय जावपाक जाय. जें कळ्ळां त्या प्रमाणे महाराष्ट्र सांस्कृतीक संचालनालया कडेन ही कंप्लेंट पावल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एनजीटीन रेंव काडपाचेर घातिल्ली बंदी आनीक वाडयली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार रेंव काडपा खातीर गोंयच्या न्हंयांनी ज्यो सुवातो निश्चित केल्यात त्यो खंय CRZान पडटात म्हणून CZMPन आपल्या प्रतिज्ञापत्रांत म्हटलां. दुसरे वटेन संवेदनशील झोनात रेंव काडपाचेर पुराय निर्बंध आसात. रेंव काडपाचेर घातिल्ली बंदी एनजीटीन आनीक वाडयली. रेंव काडपाक दिल्ल्या EC परवान्या आड गोंय रिव्हर सँड प्रोटेक्शन नेटवर्काची एनजीटीत अपील. रेंव काडपा खातीर मांडवीत 7 जाल्यार जुवारीत 5 सुवातो निश्चित. पूण ज्यो सुवातो निश्चित केल्यात त्यो खंय CRZान पडटात. संवेदनशील झोनात रेंव काडपाचेर निर्बंध हे विशींची फुडली सुनावणी 23 एप्रिलाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅप्टन विरेटो तेजो मेंबर आसलो. त्या कमिटीन सगळें डिस्कशन जातालें आनी कॅप्टन विरियाटो आनी जो पार्टी प्रेजिडेंट आसा ह्या 2 जाणांनी ह्या एलायन्साक ओपोज केल्लो. आनी आयज तो अशी स्टेटमेंटां दिता कित्याक जेन्ना ताका एवरी टायम विचारता तो घुंवडोवन स्टेटमेंटां दिता. तो एवरी टायम म्हणटा की ते रेडी ना तेंच्यांनी पयलू येवपाक जाय आनी कितें येवपाक जाय. आयज आमी पयलू फुडें येयले आमी उलयले पूण तुमकां ते एलायन्स जाल्लेच नाका. गोंयचे जनतेक खबर आसा आनी लोकांनी जो रिस्पॉन्स आमकां दिल्लो त्या रिस्पॉन्साचेर आमी रेडी जाल्ले की एलायन्स करपाचें म्हणून. जो गोंयकारांक दिसतालो गोंयकारांचो जो पल्स आसा तो अजून दिसता. अजून लोकांक दिसता की एकठांय जावपाक जाय. पण आयज हेंच्या स्टेटमेंटाचेर इतलेंच कळटा की तांकां तो एलायन्सूच नाका. तेंचो पार्टी प्रेजिडेंट अमित पाटकर एक स्टेटमेंट दिता, हो एक स्टेटमेंट दिता, कॅप्टन विरेटो एक स्टेटमेंट दिता आनी बाकीचे तेंचे कितलेशे जाण आसा लिडर्स ते आनीक कितें स्टेटमेंट दिता. तो हो कॅप्टन विरेटो आयज कोणाच्या हेजेर चलता. कोण तरी BJPचो लिडर आसा तो हेका चलयता. कित्याक तेजो आयज हें दिसता की एलायन्स करपा सोडून ताका आनीक कितें ब्रेक करपाचें आसा. ताका हें फुडें व्हरपाचें ना. ताका आयज एक क्लियर जो मॅसेज गोंयकारांक दिवपाक जाय ती मॅसेज खरें दिवपाक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल विरेश बोरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की काँग्रेस पार्टी म्हणजे डेमोक्रेटीक पार्टी. वी फंक्शन इन अ कलेक्टीव प्रोसेस. फाल्यां युती करपाची ना करपाची हें एकटो अमित पाटकर किंवा युरी आलेमांव डिसायड करपाक शकना. आमचे ग्रासरूट वर्कर आमचे ब्लॉक्स आसा आमचे डिस्ट्रिक्ट आसा आमचे PCC आहा एंड देन अल्टिमेटली अवर इनचार्ज एंड हायकमांड इज देर. दॅट डिसिजन्स आर टेकन देर. आय अलोन कॅनॉट टेक डिसिजन. दुसरें आतां आमच्या वर्कर्सांक अशें दिसता की RG म्हणटा ताका कोण तरी कंट्रोल करता. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट.
आणि एवरी टायम आय डोंट नो वाय दे वॉन्ट टू सेन्सेशन. आता ह्या वेळाचेर तें उलोवपाची गरजूच ना. अरे काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी कितें ती ताणें सांगपाची गरज ना. तें खबर नाशिल्लें. तो जेन्ना झेडपीक एलायन्स करपाक सोदताले, जेन्ना ते आमच्या इन्चार्जाक सुद्दां मेळ्ळे, तेन्ना तांकां काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी खबर नाशिल्ली. फाटले कांय दीस दाबोळे विमानतळ बंद पडटा म्हूण बोवाळ सुरू आसा. आतां भाजपचे एका सोशल मिडिया पोस्टा वयल्यान आनीक बोवाळ जालो. 2 ते 3 दिसां भितर दाबोळे विमानतळ बंद पडटा म्हूण दक्षिण गोंय खासदार विर्यातोन 17 तारखेर विधान केल्लें म्हूण भाजपाचे सोशल मिडिया पेजीचेर पोस्ट. विर्यात म्हणटा ते ट्वीट फेक. आमी दिल्ली एका डिफेन्स कमिटी मिटींग अटेंड करपाक आयिल्ले आनी आयज सकाळीं म्हज्या मित्रान सांगलें की गोंयांत खंय सोशल मिडियाचेर भारतीय जनता पार्टी तांणी एक पोस्ट केला दाखोवन की एक ट्वीट खंय म्हज्या नांवान एक पोस्ट केल्लो आसा, फेक पोस्ट आनी फेक ट्वीट सांगून की फाल्यां दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता. आतां हांव तांकां कंडेम करता आनी बीजेपी तांचो गोंयाय सरकार आहा, दिल्ली सरकार आहा, तुमी ह्या लेवलाचेर येतात की फेक पोस्ट करता, लोकां मदें एक उचामळ घालपाक, तांकां कन्फ्यूज करपाक. गोंयकार पिशें, गोंयकार हुशार, गोंयकार वर्रात. हे पळय तुमी कॉन्स्पिरसी आशिल्ली डिफेन्साक यूज करून दाबोलीची सिव्हिल ऑपरेशन बंद करून सगळीं प्लेनां मोपा धाडपाक आनी ते प्रायवेट प्लेयराक हेल्प करपाक ते तुमी सक्सीड जावंक ना. टायमार देव पावलो आनी तुमी एक्सपोज जाले. हांव फक्त गोंयकारांक सांगता, असले एटेम्प्ट बाय बीजेपी फेक पोस्ट करून की बाबा एअरपोर्ट बंद जाता, हें जाता, चतूर रावया आमी, कित्याक हे खंयच्याय लेवलार वचूंक शकता. आयज ते अमेरिकाक एप्स्टिनान सांपडलेले आसा. काल तुमकां खबर आहा केदी व्हडली लॉस दिल्ली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स समीट आशिल्लें, तातूंत चायनाचो रोबोट हाडलो आनी दाखयलो तांणी डेव्हलप केला म्हूण. सो असले लस करतात ते पाटयेक आमी पातयेवंक जायना. हांव लोकां बरोबर आसा. आमी सगळे एक जावन गोंया सांबाळया, दाबोली सांबाळया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाहेर येऊन बघण्यासारखी आणि एवढी परिस्थिती गंभीर आहे की आता आम्हाला बाहेर पण पडायला भीती आहे आणि काहीच आमच्याकडे एक सेफ्टी म्हणून काहीच नाही आहे. सो गव्हर्नमेंटाने ह्याची खात्री घ्यावी की काहीतरी करावं त्यांच्या. कोणशाक ते बिबटो कसो दिसलो थंय कुत्री भोगताले ते पळयले जाल्यार आमी घरासूनच पळयले खिडकीसून जाल्यार दिसलो तो मास असो. मागीर तो भायर येवपाचो आसलो तो, पण ते कितें जालें हे डिलिव्हरी बॉय येयलो थंयसून आमकां डिलिव्हरी दिवपाक येयलो तो, तेका पळोवन त्या स्कुटीच्या आवाजान तो भितर सरलो. ही जी आयज बिबट्याचो वावर दिसाचो हांगा चलता, ह्या परिसरांत बिबटे आसात तेन्ना जाता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन हांगा त्या बिबट्याची वेवस्था केल्या की ताका पकडून एकदां व्हरोंक जाय. खबर आसतली की आमच्या बिचोलेन बोड्ड्यां हांगा हांव आमचे राधा नगर आसा, हांगा शांताराम नगर शारदा कॉलनी आसा, हांगा जर हल्ली पळयलें जाल्यार बिबटे खूब फावटी हांगा भर वस्तीन दिता. त्यामुळे लोक खूब भयभीत जाल्ले आसात. की एकदां मुळगांवान जाल्ले 1-2-4 म्हयने पयलीं, ताच्या पयलीं आमच्या धबधब्यार जाल्ले, आतां हांगा बोड्ड्यां. सो हांव सरकाराक आनी खास करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतलेंच सांगता की तांच्यांनी जेन्ना आमच्या लोकांची अशी कंप्लेन येता तेन्ना मातशें तात्परतेने हे रावपाक तात्परता करून फक्तच पिंजरो बी घालपाचो आनी ताची काळजी घेवची. हांगातले स्थानीक नागरीक भुरग्यांक भर रस्त्याचेर बिबट्याचे दृश्टांत जालां आनी त्या उपरांत हांगा जे स्थानीक जे रहिवासी आसा तेंच्यांनी ह्या बाबतींत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळवणी केली आनी ताच्या उपरांत ताबडतोब तेंच्यांनी हांगासर म्हाज्या फाटल्यान पळयलां की बिबट्याक सांपळो घाल्ला. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. पण अनेक प्रयत्न करणार आहोत. जो सिद्धनाथ पर्वत, मर्दनगर आणि आमची फर्मागुडी या केबल जो हे आहे तो घालण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. कारण ह्या तिन्ही भागांना जर केबलनं जॉईन केलं तर मला वाटतं सोडण्यातील सौंदर्य टुरिस्ट लोकांना नक्कीच दिसेल.
शिवसाम्राज्य ह्या 2014 मागीर 2015तल्यान शिव जयंतीचो उत्सव ही रॅली काडपाक सुरू जाली आनी तिका भव्य असो प्रतिसाद संपूर्ण गोंयभर लागलो, गोंयांतल्यान लागलो आनी तातूंतल्यान एक नांव जें आसा तें नांव एक संबंद गोंयभर जाल्लें आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केल्लेले आपले कार्य हे लोकांपर्यंत पावपाक लागून आज आमचे खुबशे सायंटिस्ट हेजेर काम करीत आसा, जगभरातले सायंटिस्ट काम करीत आसा. त्यांची वेगळी अशी युद्ध पद्धती जी गोरिला टॅक्टीक म्हणटात, गनिमी कावा, ह्या काव्यान जेन्ना आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 70 ते 100 अशी युद्धां जिखले, अशा तरेचे हे त्यांचे गनिमी काव्याचे हे जे सिक्रेट जे असले हे सोदून काडपाक लागून जगभरातले सायंटिस्ट आज काम करीत आसा. अवघ्या त्यांच्या 50 वर्षाचे त्यांचे जे लाईफ टायमान त्यांच्यानी जे धडे घातल्यात ते आता आम्ही पॉलिसीन हाडटात. किती जर खंयचो प्रोजेक्ट म्हणजे कितें करपाचें आतांच्या भाशेन आमी म्हणटात तशें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तशें ते पयलीं बारीक बारीक गोश्टीचे कशी काळजी घेवची, कशें सक्सेसफूल जातले आनी तांच्यांनी कितें सांगलां की डिसिप्लीन, कॉन्फिडन्स, ओवर कॉन्फिडन्स न्ही आनी जर जिद्द धरशीत जाल्यार एनीथींग कितें सक्सेसफूल जाता. हो धडो आजचे हांव युथांक दिवंक सांगता आनी हो धडो आमी मानून त्या धड्याचेर पावलो घालता. मी सतत म्हणटा की छत्रपती शिवाजी महाराज वॉरियर आसलो, फायटर आसलो, पूण त्याच्यावरून त्यांचे कितलेशेच गुण असे असले की ते आमकां शिकपाची गरज आसा. तेंच्यांनी केन्ना भेदभाव करूंक ना, गरीब श्रीमंत हे भेदभाव करूंक ना. प्रत्येक कसलोय सण असलो वांगडा साजरो केला. हे आमी आयज करता काय हो प्रश्न येता.